आज कॅबिनेट जाली, थंय कांय म्हत्वाचे निर्णय जाल्यात आनी आमकां ह्या कॅबिनेटा विशीं माहिती दिवपाक जॉयन जातात आमचे असिस्टंट एडिटर लौकीक शिलकार. लौकीक, कितें जालें कॅबिनेटाक? वॉट वेर द मेजर डिसिजन्स? आयच्या अपडेटीत सगळ्यात पयलीं सकाळी कॅबिनेट मिटींग जाल्ली. कॅबिनेटान खुबशे अजेंडा असले, जितले सगळे मेन इम्पॉर्टंट आहा तितलेच सांगता. एक जो सरकारान एश्युरन्स दिले 18 जुनाक की गोवा दमन एंड दीव जे वर्ड यूज जाता खंयच्या नोटिफिकेशनान वा कायद्यान तितले सगळे कडले दमन एंड दीव काडटले आनी फक्त गोवा दवरतले म्हणून एश्युरन्स दिले. ते आयज हे केला, कॅबिनेटान अप्रूव्ह केला. ते जे अमेंडमेंट्स आहा ते असेंब्लीन वचून मागीर अमेंड जावचे पडटले. दुसरे एस्क्रेशिया फायनान्शियल असिस्टन्स जो कोविड विक्टीम फॅमिलीक दिवपाचो आसलो तो कॅबिनेटान अप्रूव्ह केला. 2 लाख रुपया पर फॅमिली असो तो असिस्टंट आहा. आनी जेंचे इन्कम वर्साक 8 लाखा परस कमी आहा तांकां ही स्कीम मेळटली. एक एक्विजिशन असले डबल ट्रॅकिंग, ताका एनओसी जाय आसली डबल ट्रॅकिंग कुळे सायडीचे, ताका गव्हर्मेंटान एनओसी दिल्या. एक जीएमसीन एक एलएमओ टँक बसोवपाची एक एजन्सीक 5 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट मेंटेनन्साचो बी 5 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. तेजे उपरांत खुबशे जाणांचे बिझनेसीस ठप्प जाले. बिझनेसीस अर्थान बारीक बारीक जे पायलट आहा, रिक्षावाले आहा, टॅक्सी ड्रायव्हर, थोडे असे वेगळे वेगळे असे मोर देन 50 कॅटेगरीतले जे असे बारीक बारीक धंद्यांचेर जे डिपेंड आसतले तांकां एक असिस्टंट दिवपा खातीर वन टायम 5,000 कितें एमावंट दिवपाचो अप्रूव्ह केला. हितूंतल्यान एक 30,000 लोक कवर जाता हे स्किमी अंडर. तांकां वन टायम हो एमावंट मेळटलो. तेजे उपरांत टावर पॉलिसीचेर आमकां सांगलें. टावर पॉलिसीची खूब कडेन टावर घालपाक प्रॉब्लेम जाता आनी कंपनी थोडे कडेन फुडें येना जाल्यार की थोडे ग्रामीण भागांनी जंय यूज चड ना, जंय चड जीबी यूज जावचो आनी तांकां लॉसान वचपाक शकता, तांकां पयलींच जे रेंट सरकारान लायला तितून रिलॅक्सेशन दिला. सो दॅट ते टावर घालपाक फुडें सरतले कंपनी. तांकां जे रेंट एज पर पॉलिसी घातला तेजे फक्त 10% फुडल्या 5 वर्सां खातीर बरा म्हटल्यार, पण टावर एकदाचो बेगीन इन्स्टॉल करा हे सांगलां. दुसरे वॅक्सिनेशनाचेर हे केलें की 3.2 म्हणजे 3 जो टिका उत्सव घेतलो तेजे वॅक्सिनेशनाचे डेट्स पळयत जाल्यार एंड ऑफ ऑक्टोबर पर्यंत कंप्लीट सेकंड डोसाचे वॅक्सिनेशन कंप्लीट जावपाक शकता. आनी एक इम्पॉर्टंट डिसिजन आसलें की खुबशे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान PPP तत्वाचेर येता आनी तुवें PPP खातीर वेगळो सेल बी सगल्यो गजाली करच्यो पडटा. पण बजेटान तशें एश्युरन्स दिल्ले की एक PPP डिपार्टमेंटूच आसतलो. तो डिपार्टमेंट कॅबिनेटान आयज अप्रूव्ह केला. तोवूय असेंब्ली मुखार येतलो. ह्यो जाले ज्यो कॅबिनेटाच्यो अपडेट. तेजे उपरांत एक अपडेट आहा म्हापसा अर्बन बँकेची. म्हापसा अर्बन बँक जी लिक्विडेशनान गेल्ली तेजे लिक्विडेटर, नवे लिक्विडेटर जे आसले एप्रील सावन ते एंथनी दिसा हेणी फाटले जे कितें कामां केल्या लिक्विडेशनाची ते सांगलें. तितून 3 फेजींनी काम करता म्हणून सांगलां. पयले फेजीन तेंच्यांनी एप्लिकेशनां घेतली सगळ्यांची आनी तितून सुमार 30,000 एप्लिकेशनां येयली क्लेमिंग 240 crore. मागीर तितूंतली 28,600 सुमार अप्रूव्ह जाली. बाकीची अप्रूव्ह जावन तितून KYC इश्यू वा आनी कसले बारीक बारीक इश्यू आसले ते कुशीक दवरल्या आनी प्रोसेस केल्या 219 कोटी आनी ऑलरेडी 260 कोटी त्या क्लेम केल्या त्या मनशाचे अकाउंटान क्रेडीट जाल्ल्या. बाकीचे प्रोसेसान आहा आनी जी फाटल्यान उरल्या एप्लिकेशनां तांकां सेकंड फेजीन घेतले. तेंचे इश्यूज जे आहा ते एड्रेस करतले. KYC इश्यू वा कितें एप्लिकेशन चुकला इश्यू हे सगळे इश्यू आहा ते सेकंड फेजीन करतले. आतां सेकंड फेज आतां स्टार्ट जाता आनी सेकंड फेजीन हे सगळे इश्यू एड्रेस करता आसतना रिकवरीचे एक काम आसतलें. रिकवरी जेंची लोनां आहा तेंची लोनां क्लियर करून घेवपाची. तांकां दुसरे कडेन खंय एडजस्ट करून हांगासरलो एमावंट डायरेक्ट भर म्हणून सांगपाचो. जे लोन भरपाक शकना तेंची बाबा कितें मॉर्गेज दवरलेले आहा त्यो गजाली ताब्यान घेवपाच्यो. आनी लोना खातीर आनी एक गजाल जी NPS जावन खूब टायम उरलेली डिफॉल्टर तांकां OTS स्कीम तेंच्यांनी सांगलें. OTS येवन तेंच्यांनी क्लेम करा म्हटल्यार. तेजे उपरांत ही फेज जाल्या उपरांत आतां 5 लाख पर्यंतचो जो एमावंट आहा तो फेज 1 सगळ्यांक क्लियर जाल्ल्या कारणान आनी जर चड एमावंट बँकेक मेळटा रिकवरींतल्यान वा तेंच्यो प्रॉपर्टी विकून जाल्यार तो 5 लाखा पेक्षा वयर कोणाचो एमावंट आसलो तांकां कशे कशे पर्संटेज वा जितलो एमावंट जमता तितलो घालपाक बँक हे पळयतली अंडर इन्शुरन्स. सो फेज 3 ह्यो सगळ्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आहा त्यो बँकेच्यो सुमार स्वताच्यो 9 ब्रांची आहा आनी जी मॉर्गेज केल्ले प्रॉपर्टींतल्यान ते रिकवर करून मेळटल्यो 6 सुमार प्रॉपर्टी. अश्यो 15 प्रॉपर्टी सद्या आहा बँके कडेन. पण ते आत्तां विकपाक सोदना. ताका ते म्हणटा आतां पॅन्डेमीक टायम आहा, मार्केट सगळें डावन आहा, कमी रेटीन तांकां दिवन ते लास्टाक डिपॉझिटरा अकाउंट होल्डरा तांकां कमी पयशे पावचे तांकां
तेंचे पयशे जाता इतले चडांत चड पावपाचे खातीर जेन्ना मार्केट वयर सरतले, मार्केटान रेट आसतलो ह्या प्रॉपर्टीक, तेन्ना त्यो विकून हे सगळे क्लियर करपाचे तेंच्यांनी ठरयलां. आनी OTS खातीर तेंच्यांनी मेसेजी पास ऑन केले की OTS खातीर वा कोणाचे क्लेम करूं ना, तेंच्यांनी फुडें सरचे. क्लेम करूं ना हितून अशें जालें की 1,12,000 सुमार टोटल अकाउंट आहा हांगासर, पण क्लेम केल्या फक्त 30 जाणांनी, कारण ते 10,000 पेक्षा चड आसले. तितूंतले 50,000 सुमार अकाउंट अशें आसले जितून 1,000 पेक्षा कमी अमाउंट आसले. म्हणजे प्रोसिजराचे कटकटी नाका म्हणजे आनी क्लेमूच करूं ना. इवन 1,000 आशिल्ले, 1,000 रुपया भितर आशिल्ले म्हणजे क्लेम करपाक जाता म्हणून सांगला. तांकां अजून पर्यंत चान्स आहा क्लेम करपाक. आनी OTS स्किमी खातीर कोणाकूय येवपाक जाय तांकां अजून पर्यंत चान्स आहा. तिसरो विशय CZMP प्लाना खातीर जे हियरिंग जावपा आसले ते फाल्यांच्यान म्हणजे 8 तारखेच्यान सुरवात जाता. नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे 2 कडेन जातले फाल्यां 10 सुमार. नॉर्थ गोवा ते कांपाल ग्राउंडाचेर जातले, साऊथ गोवा ते SGPDA ग्राउंडाचेर जातले. ताचे उपरांत जिंच्यांनी ऑलरेडी रेजिस्टर केला तांकां पयलीं घेतले गेले वयतले. जिंच्यांनी स्पॉट रेजिस्ट्रेशन करतले जे फाल्यां तांकां 10 ते 2 पर्यंत तांकां स्पॉट रेजिस्ट्रेशन करपाक मेळटा. तांकां जेंच्यांनी पयलीं रेजिस्ट्रेशन केलां, ऑनलायन केलां वा पयलीं सांगून तेंच्यांनी फोन करून तेंच्यांनी रेजिस्ट्रेशन करून दवरलां, तांकां पयलीं आयकतले. आनी जे स्पॉट रेजिस्ट्रेशन करता तांकां तेजे उपरांत तेंचे कंप्लीट जाले उपरांत जे पयलीं रेजिस्टर केले ते कंप्लीट जाले उपरांत तांकां बाकीच्यांक घेवपाक लायतले. अशें हियरिंग जो पर्यंत हियरिंग कंप्लीट जायना, जो पर्यंत सगळे लोक कवर जायना जे उलोवपाक सोदता, तो पर्यंत ही हियरिंग चालूच उरतली.